प्रमोद सावंत हांकां लागून भलायकी, शिक्षण, मुळावी बांदावळ, पर्यटन आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार सामान्य मनशाचें म्हजे घराचें सपन आयज दर एका गांवांत पावपाक लागलां आनी खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण गोंय आयज जाताना दिसता. टू इन्स्पायर अस एंड शेअर हीज ग्रँड विजन फॉर अ सेल्फ रिलायंट एंड प्रोग्रेसिव्ह गोवा, a Swayambhurna Goa, it is my absolute privilege to invite the architect of this initiative. I request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. A big round of applause. नमस्कार. यू टर्न बीन कोण मारतलो? हांव रोहनाक तेच सांगता, कोणूच यू टर्न मारचो ना. भिवपाची कितें भिवपाची? सगळे जाण म्हाज्या बरोबर आसा काय ना? आसा जाल्यार नेटान दोनी हात वयर करून सामके भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. म्हजें घर सनद डिस्ट्रिब्युशनच्या ह्या कार्यक्रमांक व्यासपीठार आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, मंत्री बाब रोहन निळकंठ आणि बाकीचे सगळे आमदार, ज्याच्या सेक्रेटरी बाब संदीप जॅकीस, ज्याच्या पुराय रेव्हेन्यू टिमीत खूप कष्ट घेतले, कलेक्टर अंकित हांणी जो आयचो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला, ते सगळे डेप्युटी कलेक्टर, जमिल्ल्या सगळे म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली तुमकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. हें घर म्हज्या नांवार जावचें, म्हणजे म्हजें घर म्हजो हक्क, हें आयज सनदी घेवपा खातीर तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. आमी पयरूच 3 दिसाच्या पयलीं सावथ गोवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्या मडगांवांत कार्यक्रम केलो. सावथ गोवांत मातश्यो चड सनदी आशिल्ल्यो, जवळपास 800 ते 900 लोक त्या कार्यक्रमाक प्रेजेंट आशिल्ले. हांगासरूय 1000 आशिल्ले, बट थोड्याच लोकांक आज इन्वायट केल्या. त्या निमित्तान कारण बाकीचो हो कार्यक्रम एकदां सुरवात जालो नॉर्थ गोंयानूय बी, ही मॅसेज लोकां पर्यंत वचपाक जाय आशिल्ली. घर कोणाचें तर घर म्हज्या मूळ गोंयकाराचें. हांव परत एकदां सांगता. रोहनान वेवस्थीत रित्या सांगलें, कारण बरेच फावटी आमकां याद उरना. विधानसभेत विरोध कोणी केलो? आमच्या विरोधान आसलेल्या 7 आमदारांनी विरोध केलो. आनी विरोध तरी कितलो? पोट तिडकीन अशें बील पिनलें आनी सभापतीचेर उडयलें. अरे कित्या खातीर? हांवें म्हटलें आयकात, तुमकां उलोवपाक जाय उलयात, तुमकां विरोध करपाक जाय करात, उबे रावन करात, सांगात कळोनी गोंयकाराक तुमी कित्याक विरोध करता ते. अरे इतकी जी घरां बांदल्या तेन्ना कितें म्हजें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें? कोणाक जागा दिल्ल्यो तेन्ना हांव तुमकां मुद्दामून विचारता. तुमी जर व्हिडियो पळयलो, 1980 तिका 20 पॉयंट प्रोग्रामांत घर दिल्लें, तिणी घर बांदलें, आपले आसा ना ते पयशे घालून घर बांदलें. आतां कोण तरी केस घालता, तें घर मोडटा म्हणटा. म्हज्या सरकारान दिल्लें? तेन्ना खंयचें सरकार आसलें तेणी ताका तेन्ना जागो दिल्लो, तिणी बाबडेन घर बांदलें, 2 जनरेशन जावन गेली, आनी आतां कोण तरी कोर्टाक वयता सायडीकचो म्हणून तिचें घर मोडटा. ओके. 1972च्या पयलींची जुनी घरां. अरे गोंय स्वतंत्र जालें, सगळे जे पोर्तुगीज गेलो, भारत सरकार आयलें, गोंय सरकार जालें, पण 1972च्या पयलींचे कोणीच कोणाक म्हणजे आपल्या घराचो डॉक्युमेंट कोणाकूय विचारलो जाल्यार कसलोच डॉक्युमेंट ना, कोणाच कडेन ना. चडांत चड कितें आहा? पंचायतीची पावती. पंचायतीन हांव रिसिप्ट भरता, तो टॅक्स भरता ती पावती. हाज्या वयर कसलोच डॉक्युमेंट कोणाच कडेन ना. केन्ना तरी जाय काय नाका. परत हावज रिपेर करतलो न्ही, तो जर सेक्रेटरीक वचा, तो सांगता पेपर हाड. अरे पेपर कसले तुजी पंचायतीची पावती? तो म्हणटा हें चलना, जागो तुज्या नांवार आल्या विचार. अरे आज्यान घर बांदतना जागो नांवार आसा काय पळयल्लो? तेणी मेळ्ळा तेन्ना घर बांदलां, तेन्ना थंय पुर्तुगीज आसले. त्या पुर्तुगीजांक आनी विचारपाचें आसलें, ते बाबडे कोणी सरकाराचो तो कोणी कोणाक पळोवंक वचोंक ना. तेन्ना तलाटी नासले थंयसर, आनी सर्वे करूंकूय कोण नासलो. ते पुर्तुगाज आसले तेन्ना कोणी जशें मेळटा तशें घर बांदलां. ताका डॉक्युमेंटूच नासले. म्हणून आयच्या सेक्रेटरीक कितें जालां विचारूंक, हाड तूं डॉक्युमेंट म्हणून, नाजाल्यार दिना तुका. ताका पगार मेळटा, तो विचारत आसता बाबडो. आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला, आयज सकाळीं सांगता. हांवें ताका विचारलें कित्याक काडली रे काय म्हणून. ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणटा तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें. तेणी हावज रिपेर मागलें तें कित्याक दिवंक ना? डॉक्युमेंट तेज्या नांवार ना. म्हणटा कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा. त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव, 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं. डायरेक्ट काडूं नाकात. जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात.
डायरेक्ट काढून कोणाचें घर बांदतले जें बंद करूं नाकात, निदान जुनें घर तरी करूं नाकात. आनी हें स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा. आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी, बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते. आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार तें बांदूंक मेळना गोंयकाराक. आनी मागीर कित्याक तर तें सरकार कोणाक जाय तर मागीर तें. अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना, बांदूंक मेळना, मागीर कितें. आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले. आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून आसा. आतां येतलेच भोंवपाक येतले, सांगपाक येतले ते हय सालसेतींतलीं घरां आमी रेगुलरायज करता, आमी ना म्हणूंक ना. रोहन सारकें सांगलें पयर दिता आसतना सालसेतीच्यो ऑर्डरी दिल्या हांवें, तांच्याय मतदारसंघांतल्यो दिल्या. हांव परत सांगता आमी कितें ह्या स्पेसिफीक मतदारसंघांनी ऑर्डर काडूंक नाय. आनी सगळ्या जातीच्या आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांच्यो दिल्या आनी ह्या मूळ गोंयकारांच्यो दिल्या. हांव परत सांगता अरे मोर दॅन 95% जे आसा पळय न्हू, कोण तरी आलवारा जागेत आसतलो, कोण तरी मुनकारियल जागेत आसतलो, कोण तरी भाटकाराच्या जागेत आसतलो, कोणी तरी आपूण ओन जागा घेतला 300 स्क्वेअर मिटर आनी थंय घर बांदलां. 20 पॉयंटात कोणाक तरी जागा दिल्ली तितूर घर बांदलां. रेव्हेन्यू लँडांत कोणी तरी तेन्ना बांदलां 40 वर्साच्या पयलीं 1950 केन्ना तरी बांदलां घर. म्हणून तें रेगुलरायज करूंक नाका, तें घर कायदेशीर जावपा नाका, कितलेचीच टांगती तलवार दवरतले. म्हणून म्हजें घर ही स्कीम. आनी ताकाच लागून म्हजें घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताजेर खूब विचार करून आतां कोण तरी कोर्टान गेला त्याच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तोय म्हाका खबर आहा. थोड्या दिसांनी तेजें नांवूय डिक्लेअर करतलो आनी कळटलें तेन्ना लोकांक येवनी इलेक्शन लागीं येयल्या काय ना ताज्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तो कळटलो लोकांक. तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले. थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले, विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा. त्या ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू तें सांगतलो हांवूय पत्रकारांक. अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात. मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार तें दुखता तुमच्या पोटांत. अरे कोमुजातीच्या जाग्यांनी घरां बांदली, कोणी आमी बांदा म्हणून सांगलेली सरकारान आनी आमी आसतना बांदल्या. आडोवपाची आसली तेन्ना, बांदूंक दिवपाची न्हू. ते बांदचे नासले लोक, ते बाबडे खंय तरी जागो कितें तरी विकत मेळटले आपले जागेन बांदतले आसले. तेन्ना कोणी तरी कितें तरी घेतला आसतलें. हांव म्हणटा घेवंक नाय तर आसत. आतां कोमुजातीचे पयशे दिता न्ही आमी, ते लोक दिना जाल्यार आमी लोकां कडल्यान घेता आनी कोमुजातीच्या एकावंटाचेर भरता. आमी फुकट दिना. आमी सरकाराचोय जागो कोणाकूच आमी फुकट दिना. तेन्ना थंय रेट 100 रुपया आसलो, 100 रुपया प्रमाणे तेजो 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे आमी घेता आनी तुमच्या एकावंटाचेर दिता. म्हणून हांव कोमुजातवाल्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता, थोड्या कोमुजातवाल्यांनी एनओसी दिली, हांव तेचें खरोखरच अभिनंदन करता. तेच्यांनी माणुसकीच्या दृश्टीन बांदना तेंच्यांनी. बट उरलेल्यांकूय बी हांव रिक्वेस्ट करता, म्हजें कोणा कडेन वायटपण ना. अरे बट जेंच्यांनी घरां बांदल्यात तेन्ना तुमची कोमुजात कमिटी आसली, तेन्ना तुमच्या कोमुजात कमिटीन ताका एक तर बांदूंक दिवंक जायनासलें. आनी जर बांदूंक दिला आसता आसत जाल्यार रेटी प्रमाणे पयशे घेयात, फुकट दिवं नाकात. आमी खंयच फुकट दिया म्हणून पयशे आमी दिना, त्याच लोकां कडल्यान घेता. जेणी घर बांदलां तेंच्याच कडल्यान घेता. कारण तेचें घर मोडून उडोवच्या पेक्षा तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तेंचें रेगुलरायज करप योग्य आसा. हांवें मॅटर कोर्टान आसा, बट तरी सुद्दां आमी जाता तितके बेग आमी कोर्टान फायट करतले. आमी कायदेशीर फायट आमी विधानसभेत फायट केली. आतां उरलेली फायट तुमी करपाक जाय तेंच्या वांगडा. हांव परत एकदां सांगता, कारण आतां येतले इलेक्शनाक ते, तेन्ना सांगपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकारान सांगपाची गरज आसा. अरे हे जर म्हाज्या घराचो कायदेशीर करपाचें काम जर कोणी केलें आसत, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें, ताज्या शिवाय कोणीच करूंक ना. गेल्या 60 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे कोणी ह्या विशयाक हात लावंक ना, कोणीच केन्ना विशय सुटावो जावंक ना. आनी विशेश करून जेन्ना हांवें होम मिनिस्टराक सांगलें, आपूण येता म्हणून सांगलें होम मिनिस्टरान, आनी येदो व्हडलो कार्यक्रम जो आमी घडोवन हाडलो तुमच्या कुस्ताचेर. आनी परत सांगता हांव, फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर जो कोण एप्लाय करतलो ज्या ज्या स्किमीच्या अंतर्गत ताका सनद दिवपाचें काम, तेज्या घरा पर्यंत हाडून सनद दिवपाचें काम म्हजें सरकार करतलें, हें हांव प्रामुख्यान सांगता. आमचे सगळे रेव्हेन्यू ऑफिसर्स, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टरा पासून सगळे जाण, हय थोडेशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, आमी प्रॉब्लेम्सूय रिजॉल्व केल्या. जाता तितकी मदत करपाची. बाबुशान आपल्या भाशणांतल्यान सांगलें, आपलो ईच एंड एवरी रेव्हेन्यू ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, मामलेदार आसतलो, जो सकयल्या लेवलाचेर बसला आसतलो, तो तुमकां सहकार्य करतलो. कोण जर सहकार्य करिना आसत जाल्यार आमच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करात. हांव सांगता की आमी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिल्या. सरकाराची इतकी बरी स्कीम ही प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पावपाक जाय. जो कोण फॉर्म भरून घेवन येता ताका तुमी गायड करपाक जाय, हेजी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन आहा. आमी खंयसरूच कॉम्प्रमायज करचे ना. आनी ह्या बाबतींत कोणूय जर मिसगायड करता आसत
जाल्यार ताका परत सांगून दवरला आमी तेजें चलचें ना, कारण आमकां म्हजें घर ही स्कीम ताज्या पर्यंत पावोवपाक जाय. म्हजें घर जो गोंयकार म्हाजो एप्लाय करता 2014 पयलींचो, जेणे घर बांदलां, मागीर ते 4-5 कॅटेगरींतले आसतले, ताजीय घर ताका दिवपाक जाय. अरे हावजींग बोर्डात तांकां पयलीं केन्ना तरी प्लॉट दिले, ती घरां तेंच्या नांवार जावंक ना. रिहेबिलिटेशनान तो आमचो राजेश आसा थंयसर, तेन्ना केन्ना तरी तेंच्यांनी विकत घेतल्या जागा, ती घरां तेंच्या नांवार जावंक ना. म्हणजे कितें सरकार अशेंच चलतलें? अरे केन्ना तरी जो प्रश्न आमी सुटावो करपाक हातांत घेतला ताका सहकार्य करचें. आनी विधानसभेत कायदो केला, बेश्टो न्हय. अरे विधानसभेत कायदो केला, त्या कायद्याचेर डिस्कशन करा म्हणून सांगलें आमी. हे काय ना 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 बंद करा बंद करा खंय नाका जाल्लें कितें? पळयात ती म्हाका दिसता क्लीप दाखोवपाक जाय परत परत, आनी ती क्लीप दाखोवपाची गरज आसा. ती क्लीप प्रत्येकान पळोवपाक जाय, कोणी कोणी विरोध केला, कोण कोण कितें उलयला. अरे हेंच्यांनी म्हाका उलोवंक सुद्दां दिना जाल्यार विधानसभेत, अरे भाशण उलोवपाक दिना जाल्यार म्हज्या घराचेर, म्हजें घर हे लोकांक कळचें, पूण हे जर भाशण उलयता आसत जाल्यार ह्या लोकांनी उलोवपाक दिवंक ना. म्हणून हांव तुमकां सांगपाक आयलां, कारण ही आत्ताची कार्यक्रमाची सुरवात जाल्या. हाज्या फुडें प्रत्येक तालुका आनी मतदारसंघ लेवलाचेर प्रत्येका पर्यंत वचपाचो, बट प्रत्येकान आपूण एक स्टेप मारची पडटली. आपल्याक जर म्हज्या घराची सनद जायी आसत जाल्यार तेणी स्वताचो फॉर्म भरचो पडटलो, आनी तो स्वताचो फॉर्म भरून तुजे डॉक्युमेंट तुज्याच कडेन आसतले ते भरून दिवचे पडटले. उरलेल्यो डिफिकल्टीज कितें आसा ते आमचे रेव्हेन्यू ऑफिसर सगळे डिफिकल्टीज सॉल्व करतले. आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हे सगळे रिजॉल्व करपा खातीर आमी सातत्यात काम करतले. हांव इतकेंच न्हय तर इवन दो म्हणजे बरेच जाण मुणकारियल जागेत आसात, बट त्या मुणकारियल जागेत आसतात तेणी थोड्या जाणांनी मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट तरी सुद्दां तेणी सनदीक एप्लाय करीत आसत जाल्यार तेजी सनदूय ताका मेळटा, आनी घर रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय करीत आसत जाल्यार तेजें घरूय कायदेशीर जातात. म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात, मुणकारियल केस जरी तेजी चालू आसली आसत जाल्यार हांगासर ताका सनदूय मेळटा आनी तेजें घरूय तेजें रेग्युलरायज जाता. मागीर तूं तुज्या मुणकारियल रायट घेवन तूं तुज्या जमनीचो हक्क तुका मेळोवंक शकता कायमचो परमनंटली. आत्तां रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांव उलयतालो की फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर मुणकारियल केसीस म्हणून जितक्यो आसा पळय एनी पेंडींग त्यो सगळ्यो क्लियर करपाचें आमी थारायलां. A to Z मुणकारियल केसीस ज्यो आसा ह्यो क्लियर जातल्यो आनी तांच्या नांवार जावपाचें करपाचें थारायलां. आमचें सरकार हें बारीक मनशाचें सरकार आसा. गोंयच्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही, मूळ गोंयकारांक म्हज्या त्रास जावचो न्ही, हाज्या खातीर सातत्यान आमी काम केलां. आनी हांव तुमकां सांगतां हाज्याय फुडलो विशय जो आसा, हय म्हजो फ्लॅट आमी नवीन स्कीम घेवन येता. म्हजो फ्लॅट कितलेशेच जाण बिल्डर आसतले, कितलेशेच जाण सोसायटी आसतले, हांच्यांनी फ्लॅट बांदले, हांच्यांनी तो फ्लॅट विकलो, बट फ्लॅटाचे डॉक्युमेंट दिवंक ना. फ्लॅटाचे जमनीचे डॉक्युमेंट जमनी मालकाच्या नांवाचेर, बिल्डरान फक्त ताका सेल डीड दिला. आनी आज जर तो फ्लॅट सारको करतलो आसत किंवा ती बिल्डींग मोडटले आसत जाल्यारूय तांकां बांदूंक मेळना. अशे वेगवेगळे प्रॉब्लेम फाटल्या 40 वर्सांक वेगवेगळ्या लोकांनी करून दवरलेले. फ्लॅट घेतलेलो आज रडटा, म्हणटा तो गळटा, दुसऱ्याचो टॉयलेट तिसऱ्याच्या पोंदा येता. ताका परत रिकन्स्ट्रक्शन जर करतलो आसत सोसायटी फॉर्म करून जाल्यारूय जमनीचो टायटल ना म्हणून मेळना. म्हणून आमी म्हटलां जमीन मालक जरी येयलो ना आनी इवन दो सोसायटी म्हणजे बिल्डर जरी येयलो ना आसत जाल्यार सुद्दां त्या कंप्लिटली सोसायटीक किंवा त्या कंप्लिटली बिल्डिंगेक त्या ओनरशीप दिवपाचें काम हे सरकार करतलो. म्हजो फ्लॅट ह्या नांवाच्या सकयल ताकाय हे दिवपाची आमची सरकाराची तयारी आहा. म्हणून हांवें म्हटलां की मुळावे प्रश्न आमी जे म्हणटा की लायट उदक रस्तो दिवन जालें, टॉयलेट नळ सगळें दिवन जालें, बट मुळावे प्रश्न आसलो घराचो. आनी हो घराचो प्रश्न सोडोवपा खातीर मागीर तो म्हजें घर आसत किंवा म्हजो फ्लॅट आसत, हो सोडोवपाचो प्रश्न विरोधक टिका करतले. सोशल मिडियाचेर जायते टिका करपी म्हाका आसात, म्हजेरूय करतात, वेगवेगळे कार्टून, म्हाका कांय परवा ना तेंची टिका कितलेय जाणांनी करूं न्ही. ओके, हय म्हजो घराची स्कीम हांवेनूच हाडल्या आनी म्हज्या फ्लॅटाची स्कीम हांवूच हाडटा. आनी ते कित्याक तर म्हज्या सामान्य गोंयकारान जो म्हजो फ्लॅट घेतला तोय तेज्या नांवार जावपाक जाय, म्हणून म्हज्या फ्लॅटाची ही स्कीम आमी घेवन येता. आयच्या ह्या दिसा हांव जेंका जेंका सनदी मेळटलो त्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. कोण 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान आसतलो, कोण रुका ह्या अंतर्गत रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन स्वता 300 स्क्वेअर मिटरचो जागो केन्ना तरी विकत घेतलेलो आनी घर बांदलेलें, बट तें घर कायदेशीर केन्ना जालें ना. 1974 पयलींचें घर आसतलें तें केन्ना कायदेशीर जालें ना. किंवा कोमुदात प्रॉपर्टी आनी रेव्हेन्यू प्रॉपर्टी हातूंतलीं घरां तातूंतल्या मोजक्यांकूच आमी वयर हाडून ताका सनदी दितले, बट बाकीच्यांच्योय सनदी सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्या. ह्या सनदीचो बरेच जाण विचारता फायदो कितें काय म्हणून. ह्या सनदीचो फायदो परत तुमी जेन्ना घर नवें बांदूंक वयतले तुमकां वेगळी सनद काडपाची गरज ना. ही तुमकां जेन्ना तुमी घर
पूर्णता नवीन जर बांदतले आसात जाल्यार ही डायरेक्टली सनद लायात, ताजो प्लॅन रेडी करात आनी तुमी कन्स्ट्रक्शनाक वचूं येता. आमी इवन दो म्हटलां की प्रत्येक पंचायतीन बायफर्केशन सर्टिफिकेट जाता तितके बेगीन दियात. एक भाव जर एकाच घरान दोग जाण रावता आसत जाल्यार त्या दोगांच्या मदीं झगडी जाता, लायटी खातीर जाता, उदका खातीर जाता, टॉयलेटी खातीर जाता. ताका बायफर्केशन दिवन जर वेगळे 2 नंबर दिले म्हणजे 11A 11B जाल्यार तो वेगळी लायट घेवपाक शकतलो, उदक घेवपाक शकतलो, टॉयलेट घेवपाक शकतलो. सरकाराची स्कीम ताका वेवस्थीत रित्या मेळटली, अटल आश्रय बी ताका घेवपाक मेळटली. पूण इतके सुटसुटीत करपाचें आमी स्ट्रिक्टली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिवन सेक्रेटरीकूय ते दिल्या. टायम टू टायम आमी मॉनिटर करता आसतले, थोडेशे सेक्रेटरी टाळाटाळ करीत आसा. पण म्हाजें तर स्ट्रिक्टली म्हणणें आसा की अशा बाबतींत जो घरांत त्या रावता तेजो तो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय. एक भाव रावतलो मुंबय वचोन आनी दुसऱ्या भावाक हांगा NOC दिवचो ना, आपलें घर मोडोन पडटलें. अरे तो रावता तेजें कितें? फाल्यां सकाळीं तेजें अर्दें घर मोडोन पडलें काय हेजेय घराचो त्रास जाता. म्हणजे जो बाबडो मूळ घर घेवन रावला तो त्रासान पडपाचो. ताका सपोर्ट करपा खातीर सरकार आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की ताका बायफर्केशन दिवपाची, ताका हावज रिपेर दिवपाची, हय दिवपाक जाय. इवन दो ताका सनद सुद्दां दिवन फाल्यां सकाळीं जर तेजें घर वेगळें बांदपाचें जाल्यार थंयसर अर्दें दवरून तेजेर घरूय बांदूं येता. हाज्या खातीर म्हाजे घर ही योजना आसा. म्हणून टायम टू टायम आमचो प्रयत्न चल्ला की पुराय स्कीम आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान मॉनिटर करता आसतना लोकांक सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करपा खातीर आनी वेगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमी वेगळो नंबरूय फ्लोट करपाचे आसा. म्हाका खबर आहा की वेगवेगळे विशय सेक्रेटरी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे पंचायत लेवला वयल्या सेक्रेटरीकूय बी थोडोसो प्रॉब्लेम येता. बट तांकांय मार्गदर्शन करपा भितर थोड्या दिसाच्या भितर आमी वेगळो नंबरूय बी खासा करून जे टायम टू टायम गायड करतले. अशा पद्दती त्या नंबरार म्हणजे तुमी फोन केलो आसत आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक किंवा लोकांनी जाल्यार कितें करपाचें हाजेर ताका ते प्रॉपर गायड करतले. बारीक बारीक प्रश्न लोकांचे सुटावे जावचे म्हणून मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हितून अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी म्हजें सरकार आहा. म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता की अशे सरकार विविध प्रश्न ह्या म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आनी बारीक आनी सामान्य लोकांचे प्रश्न हे आमी सुटावे केल्या. म्हाका खात्री आसा की तुमचो आशिर्वाद हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक गेल्या 2012 पासून कंटिन्युअसली आनी तुमी मनोहरभाई पर्रीकर आसा पासून आतां पर्यंत कंटिन्युअसली तुमी दिला. आमच्याच सरकारात हय लाडली लक्ष्मी आमी धाडली, गृह आधार आमी धाडली, दयानंद सामाजीक सुरक्षा आमी धाडली, दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आमी धाडली, अटल आश्रय योजना आमीच सुरू केली. ह्यो अशा पद्दतीच्यो योजना त्यांच्या सरकारात केन्ना हाडूंक नाशिल्ल्यो आनी त्यांच्यांनी केन्ना ह्यो योजना करूंक नासल्यो. आनी हे सगळे हाडटा आसतना गोंय राज्याचो सर्वांगीण विकास करपाचें काम हे म्हज्याच सरकारात केला, डबल इंजिनच्या सरकारात. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आशिर्वादात येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां करपाक शक्य जालो. ह्या मांडवीचेर आमी 3रो पूल बांदलो, जुवारीचेर आमी 2रो पूल बांदलो, काणकोण बायपास हांगासर 1.5 वरां लागपी एकमेव रस्तो गालजीबाग, माश्यां आनी तळपण ह्या तिनूय न्हंयचेर एकूच ब्रिज केलो. अरे आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट केलो, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आमी बांदलें, प्रत्येक गांवागांवांतले PHC आनी CHC अपग्रेड करपाचें काम आमी केलें. अरे जर बरो ना जालो आसत जाल्यार ताच्या खातीर आमचें दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड जेचे 4.5 लाख रुपया पर्यंतचे गोवा मेडिकल कॉलेजींनी प्रायवेटान सुद्दां जरी गेले आसत जाल्यार ताचें बिल फारीक करपाची ताकद आमीच दवरता. हे म्हजें सरकार आसा. हे म्हजें सरकार आसा जे सामान्या खातीर सातत्यात काम करता. आनी म्हणून तर आमच्या सरकाराक दिसलें की हय सामान्य मनशाचें घर हें ताच्या नांवार जावपाक जाय. म्हणून म्हाजें घर ही स्कीम हाडली. म्हाका खबर आहा आनी ही स्कीम हाडटा आसतना आमी खंयसरूच हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हो भेदभाव दवरूंक ना. म्हणून तर आयज सगळे हिंदू मुस्लीम भाव आज सगळे एकत्र रित्या बसल्या. आनी म्हाका नक्कीच खात्री आहा तुमी सगळे जाण परत एकदा आमच्या डबल इंजिन सरकाराच्या साथ दितले काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान परत एकदा भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.